लंच बॉक्सान बायलेन म्हज्या पळय जेवण घातलें म्हाका हातून सो क्रॉकेट घातल्यात हांव मात विसरो म्हाका इल्लेशें सालाडूय घालता सालाड बोळाकीक बरें तुका हांवें सांगलें क्रॉकेटूच पुरो सालाद आनीक नाका दनपारां जेवण जेवपाक गाडी हांवें केली उबी टिफीन उगडटाच फाटल्यान कोण म्हजी गाडी धाडाई म्हणलो आरसो देंवून विचारलें कितें रे ही तुज्या पांयची गाडी तो सांगता 2 दीस कांयच खावूंक ना कितें दोरी घाली हांवें आरसो वयर काडून मोनांतूच ताका सोली गाई म्हज्या इतली भूक लागलेली म्हटलें पेंसां खंयचें दवरूय पूण टिफीन उगडटाच मातशें हांवें मोनान चिंतलें आपले 2 क्रॉकेट ताका दीत म्हाका कांय जावचें ना उणें तो घोडी भुकेन मरोत म्हूण वायट म्हाका दिसलें देखूच मिनोताना हांवें उगडलें गाडयेचें दार दनपाराचो ओगोत आसलो सामकोच वताचो बार तेणें ओडोन पयलें मनीस तो खंय दिसता जाल्यार परत गाडयान बसून जेवण जेवपाक हांवें केलें रोजार चवय क्रॉकेट हांवेंनूच खावून जेवण म्हजें केलें कोबार जेवण सोंपताच बायलेचो सोदा बोरी फोन म्हाका आयलो जेलो काय म्हूण विचारूंक तिणेन फोन म्हाका केलोलो सांगलें कोण एकलो जेवण मागतालो हांवें नाकालो बरो पळोवन गेल्यार मनीसूच ना जीव तो टाकलो मला सांगता कितें तरी काडून दिवचें न्हय रे ताका सांगलें दिवपाक गेलोलो नाच जालो समजोना म्हाका घडये देव तुजें मन पळयतालो दिवूंक गेलोलो तेंच पुरो देवा दुसरे पावटी असले मेवत कितें काडून दिवचें ताका खंयच्याय रुपान देव येतलो केदीस कळचें ना तुका
Dubleac de iar, eu dobra banditolo, e vis ronaca.